सध्या आता आमी कुर्टी हांगा आसा. हो जो एक रोड फोंडा साकून केरी सावयवेऱ्या वळवय ह्या सायडीक वयता आनी फाटल्यांतल्यान जो वयता रोड तो फोंडा वयता. तर सांगपाक सोदता सादारणचे जी कलेक्टराची ऑर्डर आसा की मेच्या एंडींग आनी टील ऑक्टोबर पर्यंत खंयचेच रोड फोडपाक जायना म्हणून, जाल्यार हांगासर हो जो जून म्हयनो लास्ट 2 वीक जुनाचो सेकंड वीक पर्यंत सुद्दां हांगासर जे रोडार केबलिंग घालपा आशिल्लें आनी ते केबलिंग घातलेलें आसा आनी सादारणचो 1 मिटर रस्तो हो हांगासर कट करून दवरलेलो आशिल्लो. आतां जवळ जवळ 7 म्हयने जाल्ले आसा, तेजेर कसलीच सरकाराची जावं PWD डिपार्टमेंटाची हालचाली कांयच ना. आतां तुमी पळोवपाक शकता पावसान हे लोकांचे कितें हाल जाल्ले पळय ते, आनी हे फूल रोड आतां ताज्या मदल्यान कटींग करून एक सायडीची एक बॉर्डर उरता आनी सादारणचो हो 4 मिटराचो मदलो पीस उरता. आनी ह्या मदल्या पिसांतल्यानसून जो त्या वाटेंतल्यान जो वयतालो वचणारो आसा जो व्हेहिकल घेवन आनी तो दुसरो ह्या वाटेंतल्यान येता तेन्ना ह्या वाटेंतल्यान जे हे खड्डे आसा ते पळोवन तो डायरेक्ट रोड अर्दो त्या घेवन वयता. आतां सरकार कितें सांगता, नॅशनल हायवे व्हडले व्हडले वाडयता आनी रस्त्याची रुंदीकरण करता म्हणटा, पण हांगा जे रुंद रस्ते आशिल्ले ते बारीक ल्हान केल्ले आसा आनी अशे तरेन लोकांक हे सगळे त्रासान घातलेले आसा. आतां तुमी पळोवपाक शकता सर्वसामान्य एक जर सिनियर सिटीजन एक स्कूटर घेवन वयता जाल्यार हो ह्या खड्ड्यांतल्यान कसो त्रास जाता तो पळोवपाक शकता. तर हे पळया तुमी ही बॉर्डर आसा, हे 2 व्हिलराचे व्हील लागलेले आसता. व्हील लागल्या नंतर तो डायरेक्ट पडपाची चान्सीस आसा. ताच्या पयलीं भरपूर एक्सिडेंट जाल्ले आसा, आर्ग्युमेंट जाता आनी हे बॉर्डरी पळया तुमी कश्यो आसा त्यो, हेज्या फुडें दाखयतले. आतां अशें दिसता की ऑक्टोबर म्हयन्यान रोडाचे जे सायडीक लोबर मांडपाचें आशिल्लें तें काम चालू आशिल्लें, पण जेन्ना निलेश काब्रालाचें जेन्ना खातें हें काडून घेतलेलें तेन्नाच्यान जो फुडें पिसगाड थंय रोलर दवरलेलो आशिल्लो तो ह्या 5 दिसांक पळयत जाल्यार तो रोलरूय गायब जाल्लो आसा आनी सद्या हें कामूय बंद जाल्लें आसा. आतां हें डिपार्टमेंट जें आसा तें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आसा, PWD डिपार्टमेंट. आतां जसो एडवोकेट उदय भेंब्रे हांणी आपल्या चॅनला वयल्यान सगळें स्पश्टीकरण दिल्लें आसा की मुख्यमंत्री हो कार्यक्रमांक बिजी आसा, भायल्या राज्यांनी इलेक्शनां आसा तितून तो प्रचार करपाक वयता आनी हें तेजे कडेन हें आतां हें खातें घेवन हो कशा तरेन हँडल करतलो हें कळना. आतां आमी हे गाडयांचे रोड टॅक्स जेजे कडेन गाडयो आसा तेंचे रोड टॅक्स इन्शुरन्स सगळें हें भरलेलें आसता, पण आमकां ही ज्यो बेजीक ह्यो फेसिलिटी मेळपाक जाय त्यो कित्याक मेळना. आमकां ज्या ज्या खड्ड्यांचेर दिसता त्या त्या खड्ड्याचेर आमी मुखार उबे रावतले आनी ह्या सरकाराचो भाजप सरकाराचो निशेध करतले. तुमकां तुमच्या शरिराक खंय पेन येयल्लो आसा ह्या गाडी चलयता आसतना, ह्या जे सादारणचे 3 ते 4 किलोमिटराचेर रस्त्याचेर तुमकां खंय त्रास जाल्ले आसा, खंयच्या खड्ड्यां कडेन तुमकां त्रास जाल्या, खंयच्या प्लेसीचेर त्रास जाल्या, थंय तुमी ह्या येवन भाजप सरकाराचो निशेध करपाक जाय. आमी आमचे पर्यंत हांगा करतलेच आनी ह्या व्हिडियोंतल्यान तुमी कॉमेंट करून सांगचें की त्या खंयच्या दिसा आंदोलन करचें ह्या रस्त्याचेर येवन, कित्याक आमच्यो बेजीक फेसिलिटी मेळपाक जाय त्यो आमकां मेळना ह्या सरकारा कडल्यान. सरकार ही व्हडली व्हडली भाशणां दाखयता. आतां आमी तुमकां फाटले दुसरी सायड दाखयता, जो स्पीड ब्रेकर डबल स्पीड ब्रेकर कशें केल्ले आसा ते तुमकां दाखयता. आतां हांगासर एक स्पीड ब्रेकर आसा आनी हो दुसरो स्पीड ब्रेकर, हो दुसरो स्पीड ब्रेकर तुमी पळोवपाक शकता. नवीन ड्रायव्हर आसतले, स्कूटरी महिलाय चलयता आसतले, सिनियर सिटीजनूय चलयता आसतले, सगळ्यां कडेन तितलो बॅलन्स आसना. पण जेन्ना ह्या रस्त्याचेर खड्ड्याचेर जेन्ना हें मेळटा पळय गाडी घेवन येता तेन्ना तेजो बॅलन्स वयता. तो डायरेक्ट कितें करता ह्या सायडीक रावना, तो रोडाच्या अर्द्या फुडें रावता. अशें रावता पळय तेन्ना 2 गाडयांक हो जागो पावना, तेन्ना मेजर एक्सिडेंट जाता हांगासर. मागीर हो आर्ग्युमेंट कोणा बरोबर जाता, एक व्हेहिकल आसता आनी दुसरो व्हेहिकला बरोबर आर्ग्युमेंट जाता आनी सरकार तोंड आपणून ओगीत आसता. म्हणजे ही सगळी झगडी लोकांनी सोसून घेवपाची आनी सगळे लोकांनी त्रास घेवपाचे. तर हांव मागतां जनते कडेन तुमकां तुमच्या पद्दतीन कशे तरेन हांगासर आपले हक्क कशे घेवपाचे हे तुमी ठरोवपाचे. कित्याक लोकमान्य टिळकान सांगलेलें स्वराज हा म्हाजो जन्मसिद्ध हक्क आसा म्हणून सांगता, जाल्यार हो जो बेजीक फेसिलिटी मेळपाक जाय हो आमचोय हक्क आसा
तर आम्ही हो स्लोगन घेवन आमकां हांगा रस्त्यार येवचें पडटलें. जनते कडेन मागता तुमकां कशें दिसता तें तुमी येवन हांगासर आपलो आपले प्रतिक्रिया हांगा उक्त करच्यो. थँक्यू. जो